स्वादिक सक्रामेंता मुंड्या रुपार लिपोनसच्या आम्हा सर्वांक तुझ्या आशीर्वादांनी भर. आमच्या जिविताचे कष्ट दुःख पिडा शिडा समस्ये सगळे घेऊन आम्ही तुझ्या पांय तळायल्या. तुवें सांगलाय हांव जावन आसा जिवीत जीव आनी जिवनपण. तुजे तावन जिविताची जरी मोगाच्यो जरी कुरपेच्यो जरी बोगसणाच्यो जरी वळतात. सुमिया आमचेर तुजी काकुळतीची नदर घाल. ह्या पवित्र थळांत आमकां येवंक तुवें फोव केलाय. ह्या थोड्या वेळार तुजो अनुभव आमी जोडूंक, तुजे आशिर्वाद आमी जोडूंक, तुजी कृपा अनुभव करूंक आमकां तूं फोव कर. आमचेर पवित्र आत्म्याक धाडून आमकां हर एकल्याक तुज्या कृपेन बर. तुज्या उतराची सता, तुज्या मोगाची ती गूंड आमी जाणा जावंक आनी अनुभव करूंक आमकां तूं फोव कर. आमची जबाब आमी तुका आराधन करता. आमी तुका आराधन करता. तूं देवाचो पूत देखून आमी तुका आराधन करता. तूं देवाचो पवित्र जण
आमी तुका आराधन करता तूं देवाचो बसयलोलो सडवणदार आमी तुका आमी तुका आराधन करता तूं आमचो सोमी आनी धनी आमी तुका आराधन करता तूं आमचो दैवीक वैज आमी तुका आराधन करता तूं खरो आनी बरो गवळी आमी तुका आराधन करता तूं शांतीचो कुंवर आमी तुका आराधन करता तूं सर्व देण्यांचो दातार आमी तुका आराधन करता तूं आमच्या आत्म्याचो धनी आमी तुका आराधन करता तूं दयाळ आनी कणवळो आमी तुका आराधन करता तूं मोगाळ आनी समाधानी आमी तुका आराधन करता तूं आमचो खरो इश्ट आमी तुका आराधन करता तूं दैवीक आमचो शिकोवणदार आमी तुका आराधन करता तूं बोगसण्याचो सागरू आमी तुका आराधन करता तूं वाट सत आनी जिवीत आमी तुका आराधन करता तूं संवसाराचो उजवाड आमी तुका आराधन करता तूं खरी दाखवाल आमी तुका आराधन करता तूं सर्गीचो बुंडो आमी तुका आराधन करता तूं जिविताचो बुंडो आमी तुका आराधन करता तूं आमचो बरवसो आमी तुका आराधन करता तूं आमची बाचावी आमी तुका आराधन करता तूं आमचो तारूक आमी तुका आराधन करता ताळयो पेटून घेऊया. आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका होगळाप जावं तुका होगळाप जावं तुका सोमिया जेजू होगळाप जावं तुका ओगलाप जावं तुका ओगलाप जावं तुका सोमिया जेजू ओगलाप जावं तुका कवळ्या बोऱ्या इश्टा कर्या आराधन तुका गोळ्या बोऱ्या इश्टा कर्या आराधन तुका नीतीदारा काकुळदारा आराधन तुका नीतीदारा काकुळदारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका होगळाप जावं तुका होगळाप जावं तुका सोमिया जेजू होगळाप जावं तुका ओगलाप जावं तुका ओगलाप जावं तुका सोमिया जेजू ओगलाप जावं तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका सोमिया जेजू वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका सोमिया जेजू वंदन जावं तुका अर्गां जावं तुका अर्गां जावं तुका सोमिया जेजू अर्गां जावं तुका अर्गां जावं तुका अर्गां जावं तुका सोमिया जेजू अर्गां जावं तुका सडवणदारा बुजवणदारा आराधन तुका सोडवंदारा भुजवंदारा आराधन तुका जीवदातारा मोजादारा आराधन तुका जीवदातारा भुजवंदारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका
तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका महिमा जावं तुका महिमा जावं तुका सोमिया जेजू महिमा जावं तुका महिमा जावं तुका महिमा जावं तुका सोमिया जेजू महिमा जावं तुका Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 तय करने बसाते येगळरमचे दोळे दंपिया ह्या सकाळींच्या वेळार सोम्यान आमकां हर एकल्या की ताचे सोबें थोडो वेळ कुर्सूच्याक हांगासर आपोवन हाडला ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसां सोम्याची स्तुती करूंक सोम्याक अर्ग होगळाप दिवंक आनी आमच्या जिवितांत ताचे आशिर्वाद जोडून घेवंक हांव जावन आसां बरो गवळी सदांच आपल्या शेळयां खातीर जीव दिवंक सई तयार म्हणलो सोमी बरो गवळी आपल्या शेळयांक सोदून वेता शेळयो आपल्या गवळ्याक जाणांत खरो गवळी हर एका शेळयांक आपापल्या नांवान आपयता आमचो गवळी आमकां हर एकल्याक जाणा आमची हर एकल्याची नांवां ताका कळीत आसात आमच्या जिवितांत कितें घडटा ते सगळी आमच्या बऱ्या गवळ्याक कळीत आसात बरो गवळी आपल्या शेळयां खातीर जीव दिता ह्या उतरां प्रमाणे सोम्यान आपणाचेंत बलिदान भेटयलें आमच्या सोडवणे खातीर आजो तोच जेजू आमचे समकर आसा किर्तनगार 23 ह्या किर्तनांत अशें म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पांचव्या सोरवाच्या मैदानांचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता काळक्या फलक्यांत हांव चलून तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर दितात म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय म्हजें माथें तेलान मागताय म्हजें पात्र बरोवन वमतता सगळ्या म्हज्या जिवितांत
दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलों. मुखार भाव भयणीनो, किर्तनकाराची उतरां आमची घर घेवया. आमच्या जिवितांत निरास, काळोख, अंधकार कितेंय आयलो तरी बरो गवळी आमकां आमचे बगलेन रावता. आमकां हर एकल्याक ही नितळ उदका सरशी तो आपोवन व्हरता. आमच्या हर एकल्याच्या आत्म्याक नवो जिवीत दिता, जीव दिता. आमकां हर एकल्याक ही नितीच्या सताच्या वाटेन तो चलयता. आज संवसारार नितीक सताक जागो ना जाला. केवल सोम्या थंय मात्र सताक आनी नितीक अर्थ आसा आनी जागो आसा. आमकां हर एकल्याक ही सोमी नीत करून दितलो. सताच्या वाटेन चलोवंक आमकां कुरपा दिता. त्या बऱ्या गवळ्याची लक्षणां. तो बरो गवळी आमकां हर एकल्याक जाणा. त्या बऱ्या गवळ्याची आमी स्तुती करया गावून गीत. तूं सोमया म्हजो गवळी, पान नंबर तुमच्या बुकांत 350 350. सौम्या म्हजो गवळी, तुजी दया दिसता निरंतरी. तूं सोम्या म्हजो गवळी, तुजी दया दिसता निरंतरी. तूं सौम्या म्हजो गवळी, तुजी दया दिसता निरंतरी. नासल्या जाग्यारी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. नितळ उदकाचे बगलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. नितळ उदकाचे बगलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. तूं सोम्या म्हजो गवळी, तुजी दया दिसता निरंतरी. तूं सौम्या म्हजो गवळी, तुजी दया दिसता निरंतरी. बेनासलेले ते वाटेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. पेनातलेले ते वाटेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. सदा नितीचे सावळेरी सोम्या
मुसोगोळी तुझी दया दिसतासह निरंतरी मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी जायते फावटी कश्टांच्या, समस्येच्या, सलवणेच्या वादळांक बली जाता आनी त्या वेळार आमच्या जिवितांत आमी निराश जावन पडता. सांत पेद्रूच्या जिवितांत तशेंच घडलें. जें कितें सांत पेद्रूच्या जिवितांत जाल्लें तो अनुभव आतां आमी आयकुया. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोमिया, तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फर्माई. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोणी वयलो देंवोन जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर सोडूंक लागलो. पूण वारें जोरान वाळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोमिया, म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोप मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थच्या कित्याक तूं दुबावलोय. उपरांत ते दोग दणीर सरतस वारें रावलें. तवळ दोणीर आसतले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले, निजांकी देवाचो पूत तूं. मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना पेद्रून आपली दिश्ट वाऱ्या वादळांचेर घाली, त्या वेळार ताच्या जिवितांत तो बुडलो. जेन्ना म्हणसर तो आपणाचे दिश्ट जेजूचेर खंचोवन आसली, तवळ म्हणसर तो सुरक्षीत आसलो. आमच्याय दिसपडत्या जिवितांत जर आमची दिश्ट आमी संवसाराचेर घालता, संवसाराचे येवच्या सर्व कश्टांचेर, अनवारांचेर, पिडेशिडेचेर आमी खंत करन रावता, त्या वेळार आमच्या जिवितांत आमी बुडता. आमच्या जिवितांत आमी कश्टांक बली जाता. आमची दिश्ट आमी सोम्याचेर घसोवया. सोमी मात्र आमकां हरी एकल्याकी जिवीत दिवंक शकता. आमच्या जिविताच्या कश्टा वेळार, अंधकारा वेळार, पिडेशिडे वेळार तस्सू आमच्या बगलेन रावून आमकां तो वाट व्हरता. त्या सोम्याचेर आमचो विश्वास खंचोवन आमी हरी एकलो सोम्याचेर आमची दिश्ट खंचोवन गावया गीत, विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. पान 361 मुन्नूरा 61. तुझे संगी सोम्या हांव सोलोता.
संगी सोम्या चलोता तुझे थंय मोगान जियेता विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या म्हजे तर विश्वास म्हजो तुझे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत तुजो वैभव कोणाटापी तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत तुजो मोग सोम्या कोणाटापी विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या म्हजे तर विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय तुजो मोग सोम्या हांव नियाळटा तुजी काकुळटा माशेता तुजो मोग सोम्या नियाळता तुजी काकुळटा वाशेता विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या म्हजे तर विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय तुजे वीण ना कोण म्हाका आसरो तुजे वीण नाका म्हाका दुसरो तुजे विण ना कोण म्हाका आसरो तुजे विण नाका म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या म्हजे तर विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या म्हजे तर विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय कीर्तनगार 95 हे कीर्तनांत अशें म्हणटा येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया आमच्या तारणच्या कडपाक वाखाणुया स्तुती गितां सोबे ताचे समोर या गितां गायनांनी ताका वाखाणुया कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव सगळ्या देवां प्रास वर्तो राय ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंड्यो पर्वतांचे शिखर ताचे दर्यो तासो कित्याक ताणें तो रचला ताच्या हातांनी घडलेली सुकी भूंय ताची हे या मान बगावया सरपडुया आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिमी मारुया कित्याक तो आमचो देव आमी ताच्या सरोवाची परजा आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिवया आमची जबाब अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू ह्या पवित्र येवकरिस्तद्वारी आमचे मदें सदां तूं वस्ती करताय देखून अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू पवित्र उतरान आमचे लागीं उलयताय देखून अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू पवित्र संस्कारांनी आमकां तुज्या जिवान भरताय देखून
अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू तुझ्या मनियाऱ्यांक तुजी प्रतिरोपां जावन आमकां दिल्याय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू बाबरताच्या जम्यांत तुजो सांगात आमकां फोबो केलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आमकां क्रिस्ती बावार्थी जावचे भाग दया केलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू वस्तेक आमकां घर तशेंच दिसपडतो आमचो ग्रास तुवें दिलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आमकां तुज्या सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन रचल्याय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू जाणवायेचें बुद्धवंतकायेचें देणें तुवें आमकां दिलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू विविध देण्यांनी आनी तालेंतांनी आमकां तुवें नेटयलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू तुज्या कुरपे देण्यान आमकां तुवें भरलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू दिसपडतो ग्रास जोडूंक बरी भलायकी आनी मतीची समाधान तुवें दिलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू वस्तेक बरें घर न्हेसोंक जाय पुरतें वस्तूर जाय पुरतें खाण आनी पिवन तुवें आमकां फावो केलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप तुवें दिलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आमच्या कुटुंबांत जिवचें देणें आमकां तुवें दिलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आमच्या कुटुंबांतली सर्व योजना फळादी केल्याय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आमकां पळयना वेळार सुरक्षीत रितीन तुवें राखलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू विविध मारेकार पिडे शिडेतावन प्रत्येक जावन कोरोना पिडेंतले आमकां तुवें निवारलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू तुजें रक्षण आनी पोशण वडिलां मुखांत्र आमकां तुवें दिलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आमचो बावर्थ जियोंक आनी तो परगट करूंक आमकां तुवें आदार दिलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू पवित्र सभे मुखांत्र आमच्या बावर्ताचें पोशण तुवें केलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू फाटल्या वर्सांनी आमकां सर्व रितीच्या वायटांतलें खोटेपणांतलें मारेकार पिडे शिडेंतलें निवारलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार तुवें दिलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आमच्या युवा जाणांक बरो वावर काम तुवें दिलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आमच्या कश्टा वेळार आमकां विविध मनशां मुखांत्र आदार दिलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केल्लें सगळें बरेंपण उगडासा करया आमी जायतें बरेंपण समेतान स्विकार केलां आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान आमच्या जिवितांत समाधान आमच्या सर्व योजनांनी सोम्यांनी आदार दिला आमचे सर वर्गावले सांगाता घालून गावया काळजांत हांव दिन वाजता पान 200 तुमच्या बोकांत
पिता सेवेन ते पवित्र सोमिया उठा अर्गा सोम्या अर्गा घडये घडी तुका दीन वाजता सेवेन तुझे मोकली जिणी नंदन जावडी वे सोम्या काळजा दीन वाजता ये सोम्या तुवे केल्या सर्व उपकारा जीवित आमचे समर्पिता सेवेन पवित्र सोमिया मस्ता मुगळ भाव भयणीनो सोमयाक आमचें समर्पण आमी करया. आमची जबाब आमी तुका समर्पिता. आमी तुका समर्पिता. आमचें जिवीत आमी तुका समर्पिता. आमचें कुटुंब आमी तुका समर्पिता. आमच्या आवय बापायक आमी तुका समर्पिता. आमच्या भुरग्यां बाळांक आमी तुका समर्पिता. आमच्या इश्ट मंत्रांक आमी तुका समर्पिता. आमच्या कुटुंबादारांक आमी तुका समर्पिता. पवित्र सभेच्या सर्व मणियऱ्यांक आमी तुका समर्पिता. आमच्या धर्मीक भाव भयणीक आमी तुका समर्पिता. आमच्या फिरगजेच्या विगारांक आमी तुका समर्पिता. आमच्या फिरगजेच्या सर्व मुखेल्यांक आमी तुका समर्पिता. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक आमी तुका समर्पिता. आमच्या इस्कोलांनी शिकच्या सर्व भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता. आस्पत्रेन वावर करच्या डॉक्टरांक आनी नर्सांक आमी तुका समर्पिता. आमच्या कुटुंबांतच्या मालगड्यांक आमी तुका समर्पिता. आमच्या कुटुंबांतच्या सर्व पिडेस्तांक आमी तुका समर्पिता. आमच्या सर्व युवा जणांक आमी तुका समर्पिता. विविध आश्रमांनी आसच्या सर्व पिडेस्तांक आमी तुका समर्पिता. आमच्या सर्व वावराड्यांक आमी तुका समर्पिता. आमच्या सर्व रैतांक आमी तुका समर्पिता. आमच्या सर्व वाहन चालकांक आनी मालकांक आमी तुका समर्पिता. आमच्या हरिये रितीन आमकां सांगात दिवच्या भाव भयणीक आमी तुका समर्पिता. आमच्या फिरगस कुटुंबाक आमी तुका समर्पिता. आमच्या दानीक आनी बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक आमी तुका समर्पिता. आमकां बरें करतल्यांक तशेंच बरें आशेतल्या व्यक्तींक आमी तुका समर्पिता. आमचें जिवीत संपूर्णपणी सोमयाक समर्पुया. सोम्याच्या पांयां तडाडया. बरो गवळी आमकां हर एकल्याकी जाणा. बरो गवळी सदांच आमकां सांगात दिता. बरो गवळी आमकां केदींच सांडून घालिना. बरो गवळी आमकां हर एकल्याकी पांचव्या सरोवा थंय व्हरून पायता. आमच्या जिवितांत निरासपण आयलेल्या वेळार तूच आमकां सांगात दिता. आमच्या जिवितांत कश्टान वर आयलेल्या वेळार सोमी आमकां बुजवण दिता. त्या सोम्या थंय आमचें जिवीत समर्पण करया. दिबी घालन
आमच्यो सर्व मागणी आतां आमच्यो गरजो ह्या सेवकरिस्तंतल्या जेजू थंय उबारया. मागया आमी पवित्र सभेच्या सर्व मणियरां पसोत पापासाहेबा पसोत बिस्पा पसोत सर्व याजक धर्मिकां पसोत आमी मागया पवित्र सभा चलोवन व्हरची व्हड जबाबदारी आमच्यो दबेन आसतना आमी ती जबाबदारी समेच्या आदारान मुखार सुनोवरूंक कृपा आनी मजत मागया. आज आमी प्रत्येक रितीन मागूंक जाय आमच्या राष्ट्रा बसोत. आमी जाणाव आमच्या राष्ट्रांत कितें घडटा म्हणून. रैतांचेर शोशण जातें आसा, चेडवां भुरग्यांचेर शोशण जातें आसा, धर्मा मदें गालाटो जातें आसा, झगडें जातें आसा. अशीर मनोभाव आमचे बोवारी विस्तारून समाजांतली शांती अशांती जावन बदल्ल्या. सक्कडी मोगान एकवटान आसलो राष्ट्र आज वांटे फांटे जावचें आमी पळयता. आज आमी मागया आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांचे तपेन आसची ती जबाबदारी बऱ्यापणा खातीर, राष्ट्राच्या उदारगते खातीर, सगळ्यांच्या बऱ्या भविश्या खातीर वापरच्याक तांच्या मोतीक उसवड आमी आज मागया. आमच्या राष्ट्रांत जावचें हें सर्व अशांतीचें वातावरण पयस जावन दुस्मानकायेचें वारें वादळ पयस सरून धर्मा मदें आराम जाल्लें हें अशीर चिंताप न पयस जावन आमच्या राष्ट्रांत शांती समाधान बिडार जावं दी म्हूण मागया. आमच्या राष्ट्रांत हर एकल्याकी गौरव मान तशेंच हक्कां अनुभव करचे भाग फावो जावं दी म्हणून आज आमी मागूंक जाय. मागया आमी आमच्या कुटुंबा बसोत, आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या वडिलां बसोत, आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या काजरी जोड्यां बसोत, आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर्व युवा जाणां बसोत, आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर्व भुरग्यां बाळां बसोत. आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान रास जावं दी. आमच्या कुटुंबांत आशिल्लीं सर्व अनवारां पयस सरून दी. आमच्या कुटुंबांत आसलें सर्व अशीर चिंता पयस सरून दी. आमच्या कुटुंबांत बाबार्थ मोग रुतां जावं दी म्हणून आमी मागया. वायट सवयांक बली जाल्ल्या सर्व आमच्या भाव भयणीक वायट सवयांक बली जावन कुटुंबाचें देदेसपण करच्या सर्व भाव भयणी पसोत, देसवाट करच्या सर्व भाव भयणी पसोत, तशेंच आपणाचेंच जिवीत विभाड करच्या भाव भयणी पसोत आज आमी मागया. तांणी आपणाची वायट साल सांडून बऱ्या सालीक फाटीं परतोवंक, नवें जिवीत बरें जिवीत जियोवंक समी तांकां फावो करून दी म्हूण मागया. ह्या दिसांनी परिक्षेक तयारी करनासच्या सर्व भुरग्यां बसत प्रत्येक जावन पयल्या आनी दुसऱ्या पियुसीच्या भुरग्यां बसत, धावेच्या भुरग्यां बसत आमी मागया. तांच्या भविश्य रुता करचें हे परिक्षा, त्या परिक्षेंत बऱ्या रितीन तांणी बरोवंक, जे कितें ते शिकतात तें तांच्या मोतीक सरून मोतीक वचोन बऱ्या रितीन परिक्षेंत बरोवंक तांकां तांच्या मोतीक उजवाड तशेंच जाणवाय तांकां फावो जावं दी म्हणून मागया. आमच्या कुटुंबाची सर्व योजना
आमच्या वैयक्तीक जिवितान असली सर्व योजना सोम्या मुखार आमी उसारया. आमची सर्व मागणी, आमच्यो गरजो काळजाचे अत्रेक सांगाता घालून सोम्या लागीं मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निबार. सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्या खातीर आमकां समी आयती करया. गवया गीत. Yegoda satnamenda sastanama koroya purvilyatya rupa bodha novyoriti adarya sondeja askatrish pavartache baldevya zashin baba tashin spurta pulasani stutisa podvi maima sosna sosna yekastalya narsita tukhadogaja spiri samasami navarta. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे दे आमी बगी सारको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्तांच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. Namaskar karya, namaskar karya.
बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हरसिता दयामया तुझी नियळता पातकी जिणी बोगस म्हूण म्हाका आदार करपा बेसावाशेदा सोम्या मंदिरान तुझ्या अर्कादीक स्वरूपकारान तुझ्या गीतांगावर प्रणाम अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता. मोगाचनो ह्या पवित्र तळार सांजूचे वाज बापाची मजत जोडून देवाची विस्तार आशिर्वादा मागोंक जोडूंक बोगूंक आनी वांटून घेवंक आयिल्ल्या समेस्तांक जमल्ल्या सर पाद्रेवांच्या नांवी हांव बरो येवकार मागता. आयच्या दिसा मिसाक अर्गां जावन आत्म्यां खातीर तशें इराद्या खातीर मिसां दिल्ली जावन आसात. दिव्या प्रमिथा डिसोजा फजीर, अम्ब्रोस डिसिल्वा मेर्ला पदाव, मेल्विन किरण क्रास्ता मडंत्यार, आयरीन कार्लो आग्रार, एडवर्ड डिसोजा, विक्टर डिसोजा फजीर, स्टीफन डिमेलो गोवा ताच्या जल्मा संदर्भी अर्गां, विनो प्रेसिटा आनी कुटाम कोलंगना, लुईस आनी ट्रिजा एरमाटी, मौरिस जॉयस डिसोजा पानीर, अरुण दीपिका आशिल वर्काडी, लॉरेन्स लीना लुईस लोरेटो, डिमेल्लो आनी मिनेजस कुटाम मुंबई ह्या सर्वांनी अर्गां जावन मिसां दिल्लीं जावन आसात. तशेंच मौरिस सिसिलिया ताच्या आत्म्यांक जेसिंता पेर्मानूर, हेनरी मोंतेरो ताच्या आत्म्यांक क्लारा डिसोजा पांडिकट्टा, आल्बर्ट आनी एलिझा तांच्या आत्म्यांक ट्रिजा एरमाटी, घरच्या आल्मांक जॉन सरावो पुत्तूर आनी विक्टर डिसोजा ताच्या आत्म्यांक लॅन्स डिसोजा आमटूर. आत्म्या खातीर मिसां दिल्ल्या वखदां देव तांकां समेस्तांक ताचे काकुळतीची नदर घालून सर्गी राजाची नांव फावो करून दी. तशेंच उपकाराटोवच्या हर एकल्याक देव ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी भरोवन दी. सांगाताच ह्या पवित्र तळाक दान दिल्ली रायना मिनेजस लोरेटो जोविटा सरावो पुत्तूर, तशेंच शुक्राराचे जेवणा खातीर स्टीफन डिमेल्लो गोवा, लॅन्सी डिसोजा मोगर्नाड, अरविंद रोड्रिगस मोडनकाप ह्या समेस्तांक सांजूचे वाज बाप देवाचे विस्तार आशिर्वादा मागोवन हांगासर ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या आम्हा समेस्तांचे इरादे जुजे वाज बाप देवा तावन आमकां हर एकल्याक फावो करून दी. आनी तेणें ल्हान भुरगीं बोब घालची आयकतात. देव तांकांय ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, सांजू जेवाज बापा मुखांत्र देवाक अर्गां दिवंक ह्या पवित्र देव तेंपलांत ह्या पवित्र सुवातेर आमी आसांव. आमच्या जिविताचे ते सावा आमचे सर्व इरादे सर्गीच्या बापा थंय उबारूंक आमी आयती जावया. आमी आदारलेल्या पातक्यांचो उण्यापणास उडास कर देवा लागीं बोगसणे मागया. हांव पातकी सरपदवेदार बापाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच संवसार
सगळ्या देवदूतांक दिपता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाकी विनंती करात कोण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची जिणी जियेवन तुजे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. सांत जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया. पूण तो बरो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता. तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गी. कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यान म्हूण चिंतया. तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता. उबेचें कितेंय आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात सांगून ताच्या कुडीच्या गरजां पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता. भावार्थाची गजाली तशीच. भावार्था सवें बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जिवो नातलो म्हणयेत. तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप ही. म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करतां. पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. एक देव आसा म्हूण तूं सतमंताय मू. भोव बरें. देवसारी ते सतमंतात आनी भियाण तरतरतात. तूं अल्पा मोतीच्या मनशा करण्या विणे भावार्थ कांयच उपकारना म्हूण तुका रुजवा जाय. आब्रामान आमच्या बापान आपल्या पुताक इजाकाक वेदीर बली भेटयल्ल्यान ताचे ते करण्या वरवीं तो नितीवन जाल्लो न्हय. अशें करण्या वरवीं ताचो भावार्थ जिवो जाता आनी त्याच करण्या वरवीं ताचो भावार्थ संपूर्ण जाता तें तुमकां दिसता. अशें आब्रामान देवाक सतमानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवन म्हूण काडलो. अशें म्हणिल्लें पवित्र पुस्तकाचें उतार ताचें तें पूर्ण जालें. ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत मेळ्ळें. देखून सतमंतल्या वरवीं मात्र न्हय बागार बऱ्यो करण्यो आदारले वरवीं मनीस नितीवन जाता. जशें स्वास नातल्यार कुडीक जीवना तशें करण्यो नातल्यार भावार्थाक जीवना. देवाचें उतार हें. देवाचे उडुपकार. श्लोक. सर्वेस्पराच्या आज्ञांतय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराच्या आज्ञाते उल्हास भोगता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो
ताच्या आज्ञांतय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत संवसारांत बळवंत जातली. नितीवंताची पिळगी सुभामपणी बाळतली. श्लोक. सर्वेश्वराच्या आज्ञांते उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताचें घर दंड दिरव्यांनी भरतले. ताचें नितीवंतपण ससनाक सुपळ जातलें. अपंत मनीस अंतकरांत एक उजवाड कसो. तो मोवाळ दयाळ आनी सुगुनी. श्लोक. सर्वेश्वराच्या आज्ञांते उल्हास भोगता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया दाखोवन उसणें दिता. तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. नितीवंत मनीस केदींच हालसो ना. ताचो उगडास उरता सदांकाळ. श्लोक. सर्वेश्वराच्या आज्ञांते उल्हास भोगता तो मनीस भागी. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमकां हांव इश्ट म्हणून आपयता म्हणटा सो मी. कित्याक म्हज्या बापातान हांवें आयकलें सकड हांवें तुमकां कळीत केला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगत आपोवन जेजू म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता जाल्यार तो आपणाक इन्कार करूं, आपलो कोरीस व्हंकल घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजी पसत आनी सुवार्थे पसून होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकत? ह्या अविश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकवणेक लसता ताका मनशापूत भाग्यवंत दुतां सांगता आपले बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. उपरांत तो तांचे लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा हजर आसलेल्या मदलीं थोडीं देवाचे राजपदवेन स्थापीत जाल्लें पळयसर मरण सकची नात. देवाचे उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ततय भोव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, संवसारा सोवे आसून संवसारांत आसून आमचो ओत्मो आमी जोडून घेवया ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करता. हांव कोडयाळांत एका कॉलेजींत आसा आनी थंयसर आमच्या कॉलेजीच्या हॉस्टेलांत सुमार 800 जाणां भुरगीं आसात हॉस्टेलांत. तीं थोड्या फावटी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेनात. देखून तांकां आपोवन कित्याक मिसाक येवनाय, मुखल्या आयतारा मिसाक येजय, दिसपडटे मिसाक येजय म्हणून आमी तांकां सांगता. एक दीस एक भुरग्याक हांवें अशेंच सांगलें, तूं मिसाक येनाय रे कित्याक? ताका तो म्हणालो, पाद्र्या बा म्हाका कितेंय करूंक सांगा, कालेंय सांगा काम हांव करूंक रेडी, पूण मिसाक एक येवंक म्हाका सांगनाकात. मिसाक येवंक एक म्हाका सांगनाकात. फाटल्या दिसांनी एक कार्यक्रमांत एक नडकुळो प्रदर्शन केल्लो हांवें पळयलो आनी त्या नडकुळ्यांत असो विशय आशिल्लो. कुटुंबांत आसलो तो चेरको आवय लागीं येवन म्हणटा,
मम्मी म्हाका पाद्र्याबान दोतोरनीक आनी मिसाक सुखान आसतना येजय नंतर म्हाका पनिशमेंट मेळटा म्हणून सांगलां म्हणून त्या वेळार ती आवय म्हणटा त्या पाद्र्याबाक आनी सिस्टरांक कांय काम ना तांकां एकच काम मागचें मात्र मिसाचें बलिदान पेटोवचें तांकां काम पूण तुवें वेची गरज ना तूं ट्युशनाक वचो बरें मार्क्स काडूंक जाय आनी तुका तुवें तुजो फुडार पळोवंक जाय. फाटल्या दिसांनी एका चलयेन म्हाका फोन केलें आनी म्हणाली ती चली फादरेबा म्हजे माम्मेक गेल्ली बुधबाळ सांगा सडावो जावन आवयांनी फोन कर सांगचें म्हज्या भुरग्यांक गेल्ली भूत सांगा म्हणून पूण ही चली म्हाका फोन कर म्हणटा म्हज्या माम्मेक गेल्लीशी बुधबाळ सांगा. हांवें सांगलें कालें जालें म्हणून ताका ती म्हणाली हांवें माम्मीक दिसपडटे सांजेर मागणें करूंक ये म्हणून आपयल्यार माम्मी म्हणटा म्हज्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमकां हर एक देवान दिलां आमकां ग्रेस्तकाय आसा व्हडपण आसा हर एक आसा आनी मागण्याची आमकां कित्याक गरज कित्या खातीर आमी मागा जाय म्हाका मागण्याची गरज ना. 3 संगती 3 गणितां हांवें आज तुमच्या मुखार दवरलीं आनी ह्या 3 संगतींत आमी खंयसर आसांव आमी तातूंत वांटो घी म्हणलें आज आमी नियाळ करूंक जाय. आधुनीक संवसारांत आमी पळयल्यार संवसारा कुशीन वडणी जायती आसा आनी हाचे मदें आमचो भावार्थ कश्टता म्हणलें आमी पळोवं येत. पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवचें तर वेचीक पुताच्या त्या वपारींत तो वेचीक पूत आपल्या बापाय सोवें संतोशान आसलो ताच्या लागीं ग्रेस्त काय आसली पयशे आसले दुडू आसले सक्कडी आसले पूण तो बापयच्या मोगातावन पयस येता. जेन्ना तो बापयच्या मोगातावन पयस येता त्या वेळार ताका निरासपण उपजता. निरासपण कित्याक सलवणी थंयसर ताच्या जिवितांत आराम जाता सक्कडी तो होगडावन घेता आनी त्या वेळार ताका कळीस जाता बापयच्या मोगा विशांत. बापयच्या मोगांत आसल्या वेळार कितेंच उणेंपण ताका नातल्लें पूण जेन्ना तो बापयच्या मोगातावन पयस येता त्या वेळार ताच्या जिवितांत निरासपण सलवणी बेजाराई एकसुरपण ताका लाभलें आनी परत जेन्ना तो उठोन बापयच्या घरा वता जें कितें ताणें होगडावन घेतलें ताका सक्कडी पाटी मेळ्ळें. ग्रेस्त तरणाट्याच्या जिवितांत आमी पळोवचें तर जेजू लागीं एक ग्रेस्त तरणाटो येवन सस्नीक जिवीत जोडीचें तर हांवें कितें करी जाय म्हणून तो सवाल करता कित्याक ताच्या जिवितांत बेजाराई सलवणी एकसुरपण आसलें आनी जेजू लागीं तो येवन सवाल करता. निराशा ताच्या जिवितांत आसली देखूनच तो जेजू अशी आयलो पूण जेजून ताका सांगलें तूं सक्कडी सांडून म्हजो पाटलाव कर म्हणल्या वेळार तें सांडूंक ताका साध्य जावंक ना. निराशेन आयलोलो तो व्यक्ती निराशेनच पाटींग गेलो. वेचीक पूत संतोशान आसलो निरासपणाक गेलो परत्यान संतोशाक पाटी आयलो तर ग्रेस्त मनीस निराशेन आयलो परत निरासपणान पाटींग गेलो. कित्याक सोम्याक स्विकार करूंक सोम्याचो पाटलाव करूंक ताका साध्य जावंक ना. हाच्या शुभ वार्तेंतले एक उतार सगळो संवसार जिखोवन जर तूं तुजो आत्मो होगडायताय तर सक्कडी व्यर्थ. आमी सगळो संवसार जिखोवन संवसाराची ग्रेस्तकाय संवसाराचें व्हडपण सक्कडी आमी जोडून जर आमी आत्मो होगडायता तर सक्कडी व्यर्थ. आधुनीक संवसारांत आमी पळोवचें तर आमी हर एकलो गाम पेळ वावर करता बऱ्यांतलें बरें खाण आमी सेवता आमच्या कुडीक बरें एक्सरसायज आमी करता जिम्माक वेता तशेंच कुटुंबा सोबें आमी भोंवोंक तशेंच परगांवाक
आमी बिचाक तशेंच मॉलांक वेता गम्मत करता हाचे सवय आमी आत्म्याकी एका रितीचें बरें खाण आमी दिवंक जाय आत्म्याकी आमी एक्सरसायज दिवंक जाय कशें आमी दिवचें आमच्या दिसपडत्या मागण्या मुखांत्र कुटुंबाच्या मागण्या मुखांत्र आमी आमच्या आत्म्याक बरें एक्सरसायज आत्म्याक बरें खाण आमी दिवंक जाता आमचे दिसपडतें तशेंच हप्त्याक एक फावटी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन थंय सावन आमी आमच्या आत्म्याक आमी खाण तशेंच पोशण आमी जोडूंक आमकां साध्य जाता आयच्या शुभ वार्तेंतलें तें उतर सगळो संवसार जोडून आत्मो उगडेश जाल्यार कितें फायदो तें उतर सान फ्रांसीस सावेराच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक शकलेलें तें उतर सान फ्रांसीस सावेर एका मंथनाच्या एका ग्रेस्त कुटुंबांत वाडलोलो मनीस इनास लोयोला हें उतर ताका सांगता आनी त्या वेळार फ्रांसीस सावेर संपूर्ण सोडून आपणाचें जिवीत तो बगलेन दवरून आपणाची ग्रेस्तकाय आपणाची दुडू भांगार सकडी बगलेन दवरून तो क्रिस्तसो पाटला उदार जाता आनी भारताक येवन हांगासर मिसांव वावर करून जायत्या लोकांक क्रिस्त थंय परतिल्लो एक महान सांत आज आमी ह्या संताची जिणी नियाळण आमच्या जिवितांत आमी हर एकलो आमच्या आत्म्याचे खाण आमी जोडणो आमी आत्मो आमी जोडणं घेवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय नावाडदीक राय अलेक्झांडराचें जिवीत आमी पळोवचें तर तो राय आपणाच्या भोव मोठ्या जिविताच्या अवधेंत भोव फामाद व्यक्ती जाता जायतीं झुजां तो मांडून एक श्रेश्ठ राय जावंक पावता आनी तो इल्ल्या वर्सां उपरांत एका कठीण पिडेक बली जावन कश्टता त्या वेळार तो आपल्या सेवकांक आपोवन म्हणटा म्हज्या मरणा उपरांत तुमी 3 संगती करूंक जाय म्हज्या मरणाच्या पेटेक संवसाराच्या नावाडदीक दाक्तरांनी खांद मारूंक जाय म्हजी मरणाची पेट व्हांवोन व्हरच्या त्या वाटेर भांगार तुमी शिंपणावंक जाय आनी हांव मेल्ल्या उपरांत म्हजे हात तुमी पुरता आसतना हात मात्र पेटेतावन भायर दवरूंक जाय कित्या खातीर म्हणून सगळ्यांकी सवाल उदेल्ल्या वेळार राय अलेक्झांडर म्हणटा म्हज्या जिवितांत हांव रित्या हातांनी आयलोलो कितेंच हांवें हाडणी येवंक ना ह्या संवसारांत हांवें जोडलेलें आस्त बदीक ह्या संवसारांत जोडलेली ती अधिकार सक्कडी क्षणीक हाचे तावन म्हाका कितेंच बरेंपण जायना हांव आयलोलो रित्या हातांनी आनी हांव रित्या हातांनी फाटी वेतलो म्हाका देवान दिल्लो तो जीव कोणेंच संवसाराच्या व्यक्तितावन तो राखोवंक या तो सांबाळून व्हरूंक साध्य जावंक ना तो देवान दिल्लें तें देवानच फाटी व्हेलें मोगाळ भावनो आनी भयणीनो ह्या संवसारांत आमी क्षणीक सुखा खातीर संवसारांत पयशे अधिकार आमी जोडून घेवचे खातीर कितले आमी धांवतां कितलो वावर आमी करता आनी ह्या वावरा मदें आमचो आत्म्याचो आमी विसर आमकां पडटा आमी आत्म्या विशयान कितेंच गणने करिना आमच्या दिसपडत्या जिवितांत मागण्याक मिसाच्या बलिदानाक कुमसाराक सक्रामेंतांक फावो तो मान आनी गौरव दिवन फावो तो जागो दिवन आमी हर एकलो आत्मो आमचो सुरक्षीत रितीन राखून व्हरया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमी ह्या संवसारी वटण्या फाटल्यान वेचे न्हय संवसारी ग्रेस्तकाय फाटल्यान वेचे न्हय बगार आमकां हर एकल्याकी सुडका दिता सोमयाचें नांव तशेंच आमकां हर एकल्याकी आमकां राखून व्हरता आमचो आत्मो सुरक्षीत रितीन राखून व्हरूंक कुमो करता तसो सोमी ताचेर विश्वास दवरून हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया
तुझ्या हातानी अर्पूच्या कायल्या घालत्या काळजानी ओपून घे बापा ही आमची जिणी भर तूं आमकां तुझ्या देण्यानी भर तूं आमकां तुझ्या देण्यानी उंडो गोवांचो वायदाकाचो संकेत बापा आमच्या जिणयेचो समर्पण दिता सर्वावर आमचो भेटयता जागून करतो मोगाचो स्वीकार कर ये बापा स्वीकार कर तूं आमकां मोगाळ भाव भयणीन आमी भेटोवचें उकरिस्तचें पवित्र बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतो दुसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेक आमच्या नख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर तूं सांजुजे वाजन कतकतीत मोगान भेटलेले मागणे आनी कलतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें हे शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांनी ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया पय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरेत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जेवाजा पासून आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तसो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हे ताचे देखी बरेत परजळे जिवीत आमची काळजां क्रिस्तच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रचणारां बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे बापा कोरस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कोडू आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जात आसतना एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीकाराचें रगत पातकांचें वखसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarto so good pergotuya. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही सवारता, तुझे बोल जीवन बोल आम्ही परगडता, तुझ्या येड्या सौम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो करी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोतला आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुंडार जिवानपणाचो बरोसो धोरण मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पडचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्या समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगाती, भगेवान जुजे तिसो पोती, भगेवान धर्मदूत, भगेवान जुजे वास आनी सोरू काळी, तुका मांडवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू संगता, तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदरान आमकां शिकयलेली ते मागणे सांगाता आमी सर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदराची चुकरेची येणे बरोवश नत्रेकतेल्याक आमकां तुज्या उदार कृतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो.
एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळयात हो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या ह्या जेवणाक पयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तांत रातून दर्या पोस्तून सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तांत समर्पूण दिता आमचो जीव तुका पोस्तून सस्नीक जिविताच्या काळार आमकां दर्या पोस्तून सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तांत संसारांतली सोबीत फुलां कशीं फुलतात आसून ती तुझ्या होडतान सदां खेळटा म्हूण जाती मनशा प्राण चडूच न्हय जाल्यार रे तांकां तूं सदां पोसताय रातून दर्या पोस्तून सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तांत रातून दर्या पोस्तून सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तांत तुझ्या इजिप्तांतल्यान प्रितीन सोडयले भुरगीं लोकांक गावता तुजे रगत मारयले अरण्यांत ती भोग मारतना तुका आयकले अमृत सारकें जेवण तुजें तांकां मेसवाले रातून दर्या पोस्तून सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तांत रातून दर्या पोस्तून सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तांत प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा या भागे देसा तुझ्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडे रक्ताच्या जेवणांत दोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकपोटांत जियोवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजू जेवाजाच्या परजळे शिकवण्यांनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी बरी
खबार परगटूंक आमकां करपा दी या आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव दयाळपणान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायट विघ्नांतली निवारू. आमेन. दैवीक शब्दच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबरतान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची काळजां जिणी बऱ्या करण्यानी सफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचनो आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन वेल्ले जावन आसात. ह्या पवित्र थळार दियोकोन जावन आसता सेवा दिल्ले. प्रस्तुत सांजुजे इंजिनियर कॉलेजीचे असिस्टंट डायरेक्टर जावन थंयसर सेवा दिवचे मनादीक बाब ऑल्विन रिचर्ड डिसोजा. तुमकां मोगाळ पाद्र्याबा सर भक्तिकांच्या आनी हांगासरच्या पाद्र्याबांच्या तशें म्हजो सांगाती पाद्र्या बाप रिची आनी म्हज्या नांवी तुमकां समेस्तांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी सांगाताच तुमी सुरू करचें जावं बरो कॉलेजींत ह्या मुखल्या दिसांनी तुमी करच्या हर एक आमिसांवान जुजेवाज तुमकां राखून दी सांबाळून दी आनी जुजेवाजाच्या विनवणेन तुमचें मिसांव सुफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. देखून बसया. जुजेवाजाचें हजरपण आमचे मदें घडटा आनी ह्या वेळार आमच्या काळजाच्या यात्रेक ताच्या थंय आमी दवरता आसतना तो देवा लागीं मागून आमकां फावो करता. सबार आनी तेसावां बरयल्लीं सबार आनी आशेल्लीं हांगासर सक्कट तुमची तेसावां एकठांय करून आदल्या हप्त्याची जुजेवाजा लागीं मागल्लें आसा. थोड्यांनी पोस्टा मुखांत्र तेसावां बरोवन धाडलीं आसा. तीं सर्व जुजेवाजा लागीं तांणी मागला. जुजेवाजाच्या पांयांतळी दवर ह्या सर्व तेसावांनी तांकां बरेंपण मेळोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. हांगासर दिल्ली तेसावां हांवें बरयल्यांत. मेळिल्ल्या उपकाराक अर्गां पाठयल्ले आसात. भायर पडिल्लें भांगार मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्या. जुजेवाज बापा लागीं मागलो उपकार नव्या घराचें काम कसलेच अडखळ नासतना संपून उक्तावण जाला. घराक वचूंक वाट नातली वाट मेळ्ळ्या देखून सगळें आमचें घराणें जुजेवाज बापाक अर्गां दिता. भलायकेवंत चेडूं भुरगें जल्माल्ल्या खातीर जुजेवाज बापा लागीं मागल्लें आनी ह्या घडिल्ल्या घडिता खातीर जुजेवाज बापाक अर्गां दिता हांव. एकल्याच्या दादल्याक बरें काम मेळिल्ल्याक त्या स्त्रियेन अर्गां दिल्यात. परिक्षेंत बरें मार्क्स मेळिल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. तेसावां परिक्षेंत बरें शिकोवन बरें मार्क्स काडूंक मोतीक उजवाड मेळोवंक 13 जाणांनी, दुबयंत बरें काम मेळोवंक 5 जाणांक, बाळंटेर बरें आंजोवच्याक 4 फातराचें कोरें करूंक बरो जागो मेळच्याक, सुरू केल्लें घरचें काम बऱ्यान अखेर जावंक 3 बरी विजा मेळच्याक 6 जाणांक, घरांत समाधान मेळोवंक 11 जाणांक, बरी भलायकी मेळोवंक 16 जाणांक, इस्रायलांत वचूंक इंटरव्यू पास जावंक 1 कुटुंबांत समाधान संतोश भोगसण्यासून कुटुंबांतले कश्ट परिहार जावच्याक, 5 वर्साच्या भुरग्याक उलयतना तोंड बांदता सारकें उलोवंक जावंक तशा दाव्या दोळ्याचे दिश्ट ताका फाटी मेळोवंक मागला.
पडोवन जाल्ले घाय बेगीनच गूण जावंक काजारी जिवितांत सांगातपणांत जियोंक फाव जावच्याक एका याजकाक धर्मभयणीक बरी भलायकी मेळोवंक आमाल पियोणे सांडून बरेपण जोडच्याक 8 जाणांक दोगांक कामांत बरो सांबाळ लाबून बरो फुडार उपीत करच्याक एका घरांत आशिल्ले देंवसाराचे उपद्र पयस वचूंक दोगांक आस्पत्रेन काम मेळोवंक एकल्याचें हिमोग्लोबीन सोडोवन ताका भायल्या गांवांक नर्साचें काम फावो जावच्याक एका चलयेक काजार जावंक कुशिना ताका काजाराक मोन जावच्याक हातीन धरिल्लें बांयचें काम बऱ्यान जावन दाराळ उदक मेळोवंक नातरांक शिकाप बरें करून शिकून बऱ्या शगुणांनी तांणी वाडोवंक BC रोड बँकांत काम करचे एकल्याक मंगळूर हेड ऑफिसांत वर्ग जावंक शुगर शिरांची पिडा एलर्जी जिरवण सारकी जावच्याक बँकाचें रीण फारीक करूंक तांक 4 भुरग्यांची बरी भलायकी मेळच्याक 7 जाणांक ऑपरेशन बऱ्यान जावन बेगीनच गूण जावंक एकल्याक 10वी BCom बऱ्यान अखेर करूंक एकल्याची शेळ गूण जावच्याक मांयची खोंकली गूण जावच्या खातीर एकल्याच्या पुताक गल्फांत बऱ्या कंपनीन बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्याक एकल्याच्या दादल्यान ताच्या पतीने सवय मोगान एकवटान जियोंक ताच्या मतीक उजवाड मागला म्हजो फाटलो जागो बेगीन म्हज्या नांवार जावच्याक एकल्याक आसची कॅन्सराची पिडा गूण जावन ताका उलोवंक खावंक जावच्याक ती पिडा सोसूंक करपा लाभच्याक एकल्याची तकली विराराय पयस जावच्याक नव्या घरचें काम सुरू केल्या जाग्याच्या RTC बेगीनच हाती मेळच्याक बऱ्या मनाच्या दानींक फावो कर म्हूण तांणी मागला घरच्या जाग्याचे रेकॉर्ड समा जावंक आनी जागो नांवार येवंक मागतात स्त्रियांच्या पिडेतावन गूण जावच्याक दोगांक एकल्यान पियोणे आनी सिगरेटीच्या पासांतलो संपूर्ण सुटका जोडूंक बऱ्या कंपनींत एकल्याक काम मेळोवंक गॅस्ट्रीक तकली फडाफड लूज मोशनांत गूण जावंक काजार जावन 12 वर्सां जाल्ल्या एका जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक आनी भुरग्याच्या देण्या खातीर 9 जाणांनी मागला ड्रायव्हिंग लायसन्स परिक्षेंत पास जावंक रीण फारीक करूंक तांक 6 जाणांक मेळोवंक आसचे पयशे बेगीन मेळच्याक 3 एकल्याची गोमटी शुगर ही पिडा गूण जावंक एकल्याची गांठीची दूख गूण जावंक घर बांदूंक लोन मेळोवंक एकल्याचे पिरियड्स नॉर्मल जावंक मागला स्ट्रोक जाल्ल्या एकल्याक ताणें बेगीनच गूण जावंक घर बांदूंक आदार प्रॉपर्टी रायट्स मेळोवंक भायल्या गांवांक वचूंक तिकेट मेळच्याक इस्रायलांत आसच्या एकल्याक सर्वांत बरेपण जावच्याक 2 वर्सां तावन गांवांक येनातल्या पतीन गांवांक येवन कुटुंबांक सांगातपण दिवच्याक गव्हर्मेंट जॉब मेळोवंक 4 देवपण्यांत एकल्याक 13 लाभच्याक नेदरलँडाक जॉब ऑफर लेटर आनी विजा येवंक एका कुटुंबांक कॅनडाची विजा मेळोवंक आंगाची खतां गूण जावंक दोगांक सोरेसीस पिडा गूण जावंक सांगाताच ह्या दिसांनी आसची ही पिडा शेळ खोंकली ताप आंगदूख आनी सांगाताच कॅन्सर TB एड्स असल्या मारेकार पिडा आमाल ह्या ड्रग्स असल्याक वळख जावन आसच्या सर्वांक गांवांत परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबादारांक ह्या पवित्र तळार जुजवाजाची मजत आशेवच्या मागच्या TV मुखांत्र ह्या नोवेनांत भक्तीपणान वांटो घेवन बरेपण जोडूंक आशेवच्या हर एकल्याक आनी मोगाचेनो हांगासर तूं आनी हांव पावल्या आमकांय बरें जाय जय बरेपण मेळा जय म्हणून चिंतून आमी आयल्या जुजेवाज बाप खंडी जावन हें बरेपण आमकां फावो करता म्हाका तुका म्हज्या कुशीन आसच्या म्हज्या पाटी मुखार आसच्या हर एकल्याक मेळोवंक आसा तोच जुजेवाज बाप देवातावन हें बरें मागोवन दिवं दी म्हणून आमी हांगासर जमल्ल्या एकामेका खातीर आनी सगळ्यां खातीर मागया एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बापा एकामेका खातीर भेटयता आसतना तें म्हाकाय फायद्याचें जाता दिमी घालया हातवयर घालया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या शितां
तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू भगिवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिसोत आनी स्थान सर्वता आमेन आमेन. हांगासर येदोळ कुमोक केल्ल्या कुमोक करच्या आनी कुमोक दिवंक आसच्या हर एकल्याक जुजे वाज बाप ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. हर एका शुक्रारा मुडीप फिरगजगारा वाड्याच्या मुखेलपणार रांदप्याच्या कामाक सांगात दितात तांचेरी जुजे वाज बाप देवाची आशिर्वादां मागून दिवन दी. जुजे वाज बापाची लदीन सुमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुचे वाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुचे वाज बापा दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुचे वाज बापा सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पचारिल्ल्या सांजुचे वाज बापा श्रीलंका दगदवणेन सांपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुचे वाज बापा मुरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुचे वाज बापा भिकार्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोन वेच्या कथोलिक बावडत जिवो केल्ल्या सांजुचे वाज बापा कोंताचे भक्तीपणादान मुरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वाज बापा कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पळोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुचे वाज बापा देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवार धैर्यान सोंसुल्या सांजुचे वाज बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भागनातल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिनांत हाडूंक वावुरिल्ल्या सांजुचे वाज बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुचे वाज बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले नोवेनाचे मागणे ये सांजुचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलफांग त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तोंड प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें तुजे जिणयेन देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वणच्याक तूं सुडसुडीत जालोय. अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिवेताचें उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें. हे मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हणना कस म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उडबेस कर. पेल्याचे बाचेवे विशांत चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफा शिकयलाय आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवें आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकाराजान देवा संगी तूं आसाय. थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव. आमचे पसो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर.
आमचे वैयक्तीक गरजो आमी सांगया. ह्या दिसांनी आमच्या देशांत जावच्या सर्व समस्यातय बरो परिहार आमच्या अधिकाऱ्यांनी मुखेल्यांनी सोदून लोकांन एकवटान मायेमोगान जियेवचें भाग हर एकल्याक फावो जावच्याक. इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी शिकपाक गमन दिवच्या सोवें तांच्या भावार्थाक धर्माक सहजलें जिवीत तांणी जियोवन तांच्या देवाचोय मोग पेल्याचोय मोग संवसाराची जबाबदारी ही मतीन समजून जियोवचे बरेपण सगळ्या मनशा कुळाक फावो जावं दी म्हूण मागया. आमचे कडेन मागोवंक विचारिल्ल्या आमी मागता म्हूण बसयल्ल्या ह्या वर्त्या घडये घरांनी आसून हांतुरणार आसून आस्पत्र्यांनी आसून जुजेवाजाचो उडास करून बरें आशेतेल्यांक होच आमचो सांत सर बरें फावो करून दी. प्रत्येक जण आयच्या दिसा हांगासर पावल्ल्या सर्व नेणट्या बाळांक बरी भलायकी तांकांय फावो जावं दी. सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेन थावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. समेस पिडेस्तां खातीर मागतना तुमच्या ल्हान भुरग्यांक घेवन मुखार या आनी तुमकां जाता जाल्यार भुरग्यां सोवें ह्या मुखल्या जाग्यार निंबी घालून ह्या भुरग्यांक बरेंपण जावं दी म्हणून मागया. सोम्याचे नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यान थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलें. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजन आपले जिनिया आनी मरणान जायत्यो जापा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनोडेन आमचो बावडत वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडेक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेले आनी उसारीनातलो विनोडे तुजे मुखार दवरता. बापा प्रत्येक जावन ह्या नेणतुल्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद मागता. तांचेर तुज्या सुबाम देण्यांनी तांकां तूं भर. सर बरें तिच्या वायटांतलें खोटेपणांतलें तांकां निवारण बावार्थी जिवीत मोगाचें जिवीत तांकां जियोंक तूं फावो कर. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. आज सांजुजे वाजोच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुजे वाजोच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजुजे वाज सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट चडून सासनाक संतोष भोगूंक फावो. आमेन. आनी त्याच सडवणदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सांजुजे वाज बापा मुखांत्र तुमचेर आसो. आमेन. Socorro, tu sí solo, Sande
सर्गीच्या वाटे सोलोंची कय आतां सांडून आदार लाभय जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगान सोलोंच्याक मागोवन दी कृपा सांज सेवास बापा ओगला पाणी मांडुका कृपा मागोवन दी बापा विज्ञान सांडण्याका जुजे वास बापा म्हाका बेसां सुफोल करून मोगामीसा देवाचे कुशे आमी कल जावच्या दैवी कृपा मागून दी म्हूण लालून म्हाका सांज सेवास बापा ओगळा पाणी मांडुका कृपा मागून दी बापा विघ्न सांडी नाका मोगाळ पुत्रा सोबे ओंकार मरी आशीर्वाद दीव आमकां सांज सेवास बापा आमा पसत विनंती कर बघिवन कुसाचे कुरवे नेवरमका आमचे देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.